नमस्कार. सध्या आम्ही असा साखळे बिचोलीच्या मुख्य रस्त्यासून भितर एक झरीवाडा म्हणून एक जागा आणि मुख्य त्या झरीवाडा जागेचें नाव पडला त्या जागेचेरूच आसा. म्हणजे हांगासर एक घर हा. आजकाल ज्या परिस्थितीन झरे मेळपाक मुश्कील जाला त्या परिस्थितीत हो अजूनही त्याचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात जो दाखयता तो झरीवाड्यातलो हो झरो. मुख्यतः हांगासर आयज हायर सेकंडरी साखळे गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीतली भुरगीं हांगा येवन क्लिनींग करता, वार्षिक करता ही खबर आयकून बरीच दिसली. म्हणून आयज मुख्य म्हणून मुद्दाम हांगासर येयला. जेन्ना हांगासर पावले तेन्ना हो परिसर एक असो परिसर दिसलो की एक नंबर परिसर हा. कित्याक एक तर नैसर्गीक म्हणटा तशें ते परिस्थितीन हो अजुनूय तसो गेलीची कितकीशी हो आसा, हो झरो आसा. स्थानीक खाशे म्हणटा ते तेंची हांगासर जागा आसा आनी तेंचे हांगासर एक म्हणजे समाधी तेंच्या पुर्वजां पासून ही जागा आसा. तेंच्यांनी खंय ही झर केल्ली. पण ह्या झरीचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाक स्थानीक जे पंचायत आसा तेंच्यांनी दवरची. त्याच बरोबर WRD खातें तेंच्या अंडर ही जागा येता अशें आयकूंक येता. कित्याक तर फुडें वाळवंटी न्हंय आसा आनी हांगा काही लोक हांगासर कपडे धुता जे एखादो विशाणू म्हणजे विचित्र म्हणजे विशाणू अशो ही गजाली जाता की जर ही जर झऱ्यान कपडे धुता आणि ही जर फुडें जर वचून जर वाळवंटी आमची न्हंय आहा जी आमच्या उदकाक लागून स्तोत्र आहा तितून जर वयता जाल्यार एक दूशीत परिणाम जावं शकता की उदक दूशीत जावं शकता. दुसरी गजाल म्हणजे स्थानीक जी पंचायत आहा आणि WRD खातें हेंचे सौंदर्यीकरणा बरोबर ह्या जतन करूंक जाय. कित्याक आज पळय तुमी पळयता आसतले की एक बऱ्यापैकी हांगा पिकनीक स्पॉट जावं शकता. जर समज गार्डनिंग हे प्रकार बी जाले जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान कितें जाता की भुरगीं जे आहा ती हांगासर उदकाचो आनंद घेता. म्हणजे थंड उदक, स्वच्छ उदक समज जर मेळटा जाल्यार भुरगीं सुद्दां बऱ्यापैकी आनंद घेता. स्टुडंटा खातीर सुद्दां खबर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.